नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हरिद्वाराच्या गायत्री परिवार शताब्दी सुवाळ्याक जाले वांटेकार. हरिद्वारची भूंय संतांनी आध्यात्मीक नदरेन केले पवित्र. अमित शाह चिंबलच्या नियोजित युनिटी मॉल प्रश्नाचेर गांवकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन घेवचे फाटीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें आवाहन. नाबार्ड ह्या राष्ट्रीय अर्थविषयक आस्थापनेन आयोजीत केल्ल्या वर्सुकी कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची हाजेरी. स्टेट फोकस पेपर 2026 ते 27 दस्तावेजाचें केलें अनावरण. दक्षिण गोंय पीडीएचे अध्यक्ष आमदार कृष्ण साळकर हांचे हस्तुकीं पणजेंत इंटरनॅशनल नेट झिरो समीट कार्यावळीचें उक्तावण. 2 दिसांचे परिशदेक तज्ञ मानेस्तांचें जातलें मार्गदर्शन. आणि आयज माघी गणेश जयंती निमतान वेगवेगळ्या गणपतीच्या देवळांनी धर्मीक कार्यावळीचें आयोजन. गोंयांतल्या देवळांनी लेगीत भाविकांनी घेतलो वांटो. पळोवया खबरो विस्तारान. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह आयज उत्तराखंडच्या भेटीर आसात. हरिद्वार हांगा आयोजीत केल्ल्या गायत्री परिवार शताब्दी सुवाळ्याक तांणी संबोधीत केलें. हरिद्वार ही पवित्र भूंय आसा. ह्या भूंयेंत सप्त ऋषींनी तपसाधना करून समाजाक मार्गदर्शन संस्कृतीचें ज्ञान दिलें. संतांनी आध्यात्मीक शक्तीच्या बळाचेर कोट्यवधी लोकांक आध्यात्मीक मार्गाचेर वचपाची प्रेरणा दिली अशेंय तांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कुंभ क्षेत्र है, सप्त ऋषियों की तपस्या की भूमि है. अनगिनत संतों ने यहां अपने आत्मा के साथ साथ करोड़ों लोगों की आत्मा को जागरूक कर आध्यात्म के रास्ते पर प्रशस्त करने का पुरुषार्थ इसी भूमि पर किया है. और यही भूमि पर पंडित राम शर्मा और वंदनीय माता जी ने गायत्री ऊर्जा को जागरूक करने का काम किया. जो लोग सनातन धर्म को जानते हैं, भारतीय संस्कृति को जानते हैं, भारत के इतिहास को जानते हैं, वो सभी को सिर्फ मान्यता नहीं, दृढ़ विश्वास है कि विश्व भर की समस्याओं का समाधान अगर कहीं एक जगह है तो भारतीय परंपरा में विश्व भर की समस्याओं का समाधान. पुराय विश्व भारताकडे नवोन्मेषाचे उदयोन्मुख केंद्र म्हणून पळयतात अशें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. दावोसांत आयोजीत केल्ल्या अर्थविशयक आंतरराष्ट्रीय परिशदेंत ते उलयताले. भारत आतां फकत उदेती अर्थवेवस्था उरूंक ना, जाल्यार एआय म्हळ्यार कृत्रीम बुद्धिमत्ता, तंत्रज्ञान आनी गुंतवणूक मळाचेर संवसारीक फुडारपणाची भूमिका बजयता अशेंय तांणी सांगलें. सारी दुनिया ने आज और स्पेशली जो एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री है वो सब इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भारत एक मेथोडिकल तरीके से 5 के 5 लेयर में काम कर रहा है. एआई में 5 एलिमेंट होते हैं. पहला एलिमेंट है एप्लीकेशन लेयर, यानी किस तरह से एआई का हम उपयोग करें. दूसरा है मॉडल लेयर, यानी जो मॉडल्स बनते हैं वो. तीसरा चिप लेयर, सेमीकंडक्टर वाला लेयर. चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, डेटा सेंटर्स का. 5वां लेयर एनर्जी का. एआई की दुनिया में जो कि 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इस दुनिया में एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है. तो इस तरह के सिचुएशन में एनर्जी से लेके एप्लीकेशन तक भारत का जो मेथोडिकल काम है, उस काम को दुनिया ने और खासकर एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री ने बहुत सराहना की है. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी दावोसांत आयोजीत केल्ल्या जागतीक अर्थीक मंचाचे बसकेंत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची तोखणाय केल्या. मोदी हे आपले लागींचे इश्ट आसून तांणी भारत आनी अमेरिका मजगतीं बेगीनच व्यापारी कबलात जातली अशेंय सांगलें. भारत अमेरिका वेपार कबलातीचेर आशिल्ले कांय मतभेद पयस करचे खातीर वॉशिंग्टन आनी नवी दिल्लींत सध्या वाटाघाटी सुरू आसात. ते फाटभुंयेर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांची ही टिप्पणी म्हत्वाची थारल्या. दोनूय देशांमदल्या व्यापारी संबंधांक फाटल्या कांय काळात तणाव निर्माण जाल्लो. मात दावोसांत राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी केल्ल्या उलोवपाक लागून दोनूय देशांमदे इश्टागतीचे संबंद अदीक घट जावपाची शक्यताय आसा. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज चेन्नयत
AIMDMKचे महासचिव आणि विरोधी पक्ष फुडारी पलानीस्वामी हांच्या वांगडा तामिळनाडूतल्या राजकीय स्थितीचेर भासाभास केली. ह्या वेळार तांच्या वांगडा भाजपाचे आदले प्रदेशाध्यक्ष आनी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन तशेंच प्रदेश अध्यक्ष एन. नागेंद्रन हे लेगीत हजर आशिल्ले. बसके उपरांत खबराकारां लागीं उलयतना पियुष गोयल हांणी काँग्रेस पक्षार टिका केली. काँग्रेस पक्षाकडेन फुडारपण ना, वैधता सोंपिल्लो धनादेश अशें स्वरूप सध्या काँग्रेसीचें जालां. बिहार आनी महाराष्ट्रांत जाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकेक लोकांनी पक्षाक जाप दिला अशें पियुष गोयल हांणी मुखार सांगलें. Under the leadership and guidance of Prime Minister Shri Narendra Modi ji at the center and Thiru Palaniswamy ji in Tamil Nadu, the NDA alliance will completely throw out the DMK government. We totally oppose Mr. Udaynidhi Stalin for his anti-national comments. The High Court also yesterday has passed strictures against the hate speech of Udaynidhi Stalin, and I demand that Udaynidhi Stalin should immediately be removed from the government and action should be taken against Mr. Udaynidhi Stalin for his hate speech, for dividing the people of Tamil Nadu. उत्तर प्रदेशातल्या लखनौत आयोजित केल्ल्या 86व्या अखिल भारतीय पिठासीन अधिकारी संमेलनाचो समारोप जालो. ह्या संमेलनात वेगवेगळ्या राज्यांचे विधानसभा आणि विधान परिषदांचे सभापती आणि अध्यक्ष वांटेकार जाल्ले. संमेलनाविशीं लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी प्रतिक्रिया उक्तायली. सम्मति संकल्प लिया कि कम से कम 30 दिन विधानमंडलों की बैठक हो, जिससे सार्थक और सकारात्मक चर्चा हो, राज्य के अंतिम व्यक्ति की आवाज भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक पहुंचे. इसी तरीके से प्रौद्योगिकी का उपयोग, AI टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम विधान मंडलों को पारदर्शी जवाबदेही के साथ उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए AI टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेंगे. मेरी सभी माननीय संसद सदस्यों से अपेक्षा रहती है, संसद चर्चा संवाद के लिए श्रेष्ठ परंपराओं पर पार्टी संसद में हो, इसलिए बिना बाधित संसद सत्र का चले. सभी माननीय सदस्य अपने विचार, दृष्टिकोण, अपने क्षेत्र की समस्याएं, कठिनाई, चुनौतियों को रखें ताकि हम कार्यपालिका पर जवाब दे कर सकें. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
नाबार्ड ह्या राष्ट्रीय अर्थविषयक आस्थापनेनं आयोजित केल्ल्या वर्सुकी कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले. तांचे हस्तुकी स्टेट फोकस पेपर 2026 ते 27 ह्या दस्तावेजाचें अनावरण जालें. नाबार्डचे हेर अधिकारी लेगीत ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीचें उक्तावण जाले उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी उलोवप केलें. सांगपा खातीर खूब खोस भोगता. द हायेस्ट GSDP, it is 1.21 lakhs with the growth rate of the GSDP with the 21% and the per capita income is the 6,75,000, the second in the country. It is a proud for the state of Goa. I'm delighted to be here today for this important state credit seminar and for the releasing of the NABARD State Focus Paper of 26-27. I congratulate the NABARD for the Goa Region Office for preparing the valuable document that reflects not only the numbers but also the Goa's real potential, Goa's priorities and most importantly Goa's people. Friends, the credit is not just money. Credit is confidence. It is a belief that the farmer can invest in a better future, that the self-help group can become the enterprise and that the young entrepreneur can build the business and that the village can create the opportunity without leaving its root behind. इंटरनॅशनल नेट झिरो समिट ह्या आंतरराष्ट्रीय मळावेल्या परिशदेचें आयोजन आयज पणजेंतल्या एका खाजगी हॉटेलांत जालें. दक्षिण गोंय PDAचे अध्यक्ष आमदार कृष्णा साळकर हांचे हस्तुकी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें. फुडले 2 दीस ह्या परिशदेंत वेगवेगळे तज्ञ मानेस्त हाजीर रावन आपले विचार मांडटले. उक्तावण कार्यावळीक आमदार कृष्णा साळकर हांची नेट झिरो इकॉनॉमी आनी ते फाटली भुमिका स्पश्ट केली. स्कील डेव्हलपमेंट, शिक्षण, सस्टेनेबिलिटी, टेक्नॉलॉजी आणि वर्क फोर्स मोबिलिटी ह्या नदरेन ह्या 2 दिसांच्या परिशदेंत चर्चा अपेक्षीत आसा अशें तांणी म्हळें. विकसीत भारत 2047 ही मोख साध्य करपा खातीर ह्या परिशदेचें आयोजन जाता हे खातीर तांणी खोस उक्तायली. नेट झिरो एमिशन्स हाजेर एक समीट आशिल्लें आनी देशांतले सगळे जाणकार लोक, जाणकार पॉलिसी मेकर्स, आज इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेनर्स हे सगळे हांगा येवन एक भासाभास करपा खातीर की फुडलें जें आमचें भारत आमी विकसीत भारत म्हणटा तें पोल्युशन जायनासतना नेट झिरो कशें जावचें, आमी गोंयांक नेट झिरो डेस्टिनेशन कशें करचें हाजेर एक सगळ्या कडेन एक भासाभास आशिल्ली. आनी आज आमी सगळ्या कडेन पळयतात की पोल्युशन लेवल खूब वाडिल्लें आसा. हाजें एक कारणूय आसूंक शकता की आमी इंडस्ट्रीजूय खूब जाला, तांचेर कंट्रोल नासत. पूण दुसरी गजाल अशी आसा की आज जेन्ना खंयचोय देश डेव्हलप जाता तेन्ना डेव्हलपमेंट जाता जाता एनवायरमेंटाक हाताक धरून डेव्हलपमेंट जावप हें खूब गरजेचें आसता. आनी हे दोनूय सपोज आमी एक सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे एनवायरमेंटाक धरून करत जाल्यार म्हाका दिसता आमी नेट झिरो आमी खूब जावंक शकता. आज देशभरानूच न्ही जाल्यार जगभरान आज नेट झिरो जावपाचो प्रत्येक देश प्रयत्न करता. तातूंत भितरले आतांच म्हाका कळ्ळा त्या प्रमाणे 3 की 4 देश आज नेट झिरोचेर एमिशन्स हे आशिल्ले आसा. सो ते भारतूय जेन्ना आमी विकसीत भारत म्हणटा तेन्ना आमी बी नेट झिरो कंट्री कित्याक आसची न्ही. आनी ताच्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी हातूंत वांटो घेवपाक गरजेचें आसा. चिंबलच्या युनिटी मॉल प्रश्नाचेर गांवकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन फाटीं घेवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. ह्या प्रश्नाचेर आंदोलकांच्या एका शिष्टमंडळान काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या पणजेंतल्या महालक्ष्मी बंगल्याचेर वचून चर्चा केल्ली. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी थळावे आमदार रुडल्फ फर्नांडीस हे लेगीत हजर आशिल्ले. आंदोलकांच्या प्रतिनिधींनी केल्ली चर्चा फिसकटले उपरांत राती उसरां पत्रकारां लागीं उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी हें आवाहन केलें. हो प्रकल्प केंद्र सरकाराचो आसा. ताचें बरेंच काम मुखार पावलां आनी प्रकल्पाच्या साहित्य खरेदी खातीर आतां मेरेन 25 कोटी रुपया खर्च जाल्यात अशें सांगून हो प्रकल्प आतां रद्द करप शक्य ना अशेंय तांणी सांगलें. नंबरचे युनिटी मॉलाचे लोक म्हजे कडेन डिस्कशनाक आयले आनी हांवें तांकां पयलीं सांगलें त्या प्रमाणे हांव अजुनूय सांगता तांच्यांनी खरें म्हणजे आंदोलन फाटीं घेवपाक जाय. हो विशय जो आहा हो डिस्कशनांतल्यान सुटपाचो विशय. आनी हांगा तांच्यांनी म्हाका रिक्वेस्ट केली. हांवें हो युनिटी मॉल जे आमच्यांनी सँक्शन केला गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांव उलयना आतां प्रोजेक्ट शिफ्ट करप थंयच्यान इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कारण इट इज वी आर एट अ व्हेरी एडवान्स स्टेज. कंप्लिटली तो स्टील स्ट्रक्चर बांदता आनी स्टील स्ट्रक्चर बांदता असल्या कारणान ताका आमी एडवान्स दिवन तेजो स्ट्रक्चर हे तें सगळें रेडी जाला. तेजी पर्चेजूय जाल्या. तेजे इक्विपमेंट हे तें सगळें त्या मॉला खातीर ज्यो गजाली लागता पळय त्यो. आनी अजुनूय हांव परत सांगता ते जे म्हणटा पळय न्ही 2,63,000 जागा येण्या प्रमाणे ती आमकां बायोडायवर्सिटी हे आमी वी आर डुईंग दॅट नोटिफिकेशन कांयच हरकत ना ती करता हांव. जागा प्रिजर्व उरची तांच्या खातीर उरची म्हणून. बट हेच्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर जर इल्ली जागा येता आसत
ओके आनी 100% ती जागा येता थंयसर बांदूंक दिवचो न्ही अट्ट करचो न्ही अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता 25 करोडचेर गेला कारण तो प्रोजेक्ट जो आसा पयलीं हो कंप्लिटली स्टील स्ट्रक्चराचेर बांदता आतां जरी आमकां थंय कांयच दिसना न्ही जाल्यार ते पयचेच तेज्या खातीर लागपी स्टील आनी तो प्रोजेक्ट बाकी सगळे दुसरे कडेन रेडी करपाक येता तेंच्यांनी आमदार आनी मंत्री रुडाल्फाचोय विशय रुडाल्फ कसो येता कितें येता हांवें ताकाय सांगलां फ्रायडे पर्यंत आसा तशें दवरलां तेच्या बरोबर डिस्कशन जातलें मंत्र्याकूय तेंच सांगलेलें आहा हांवें भलायकी आणि आयुष विभागाच्या राष्ट्रीय पावण्यावेल्या एका शिष्टमंडळान काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या इंडिया इंटरनॅशनल आयुर्वेद अँड वेलनेस एक्स्पो आणि समीट 2026ची फाटभुंयेर शिष्टमंडळान मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली. AAIAच्यो गोंय फांट्याच्यो मुखेली डॉ सुजाता कदम हांणी मुखेलमंत्र्यांक एक निवेदन भेटयलें. ही आंतरराष्ट्रीय परिशद 23 ते 25 जानेवारी मजगती बांबोळेच्या डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर आयोजीत केला. ताचे उक्तावण केंद्रीय भलायकी मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हांच्या हस्तुकीं आनी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हाजिरेंत जावपाची आसा. गोंयची वळख सन, सँड अँड स्पिरिच्युअलिटी तशेंच स्पोर्ट्स अशी जावची हे खातीर आपले सरकार प्रयत्न करता अशें उतर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल नवी दिल्लींत आयोजीत एका खाजगी दूरदर्शन वाहिनीवेले कार्यावळींत दिली. इंडिया 2047 यूथ कॉन्क्लेव ह्या मुलाखत सदृश्य कार्यावळींत मुखेलमंत्री जाप दिताले. गोवा को हमेशा के लिए टूरिज्म कैपिटल के वजह से जाना जाता है, तो डेफिनेटली टूरिज्म का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लास्ट 5 साल से लेके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो विद द हेल्प ऑफ द डबल इंजन मीन्स ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के कारण ही हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गोवा में क्रिएट कर सके. यानी कुछ लोग यानी इस तरह के टूरिज्म फॉल डाउन है ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि कंटिन्यूसली आई एम मॉनिटरिंग आफ्टर द कोविड यानी टूरिज्म गोवा का भी डिक्लाइन नहीं हो रहा है यानी द परसेंटेज वाइज इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स. मैं खुद देख रहा हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट हो चाहे या नेशनल टूरिस्ट हो, हमेशा के लिए टूरिस्ट वहाँ पे आते रहे हैं. और जो टूरिस्ट को सुविधा यानी चाहे इवन दो द माइस टूरिज्म हैड इंक्रीज इन द स्टेट ऑफ गोवा, जिनको वेडिंग डेस्टिनेशन बोल के जाना जाता है, इसी तरह से मैंने लोग यानी गोवा में आना पसंद करते हैं. गोंय हे सगळे नदरेन पुरायपणान सुरक्षीत आसा अशी जाप लेगीत हेर एका प्रश्नाचेर मुखेलमंत्र्यांनी दिली. Goa is working on the happiness index of the state, or we are not just looking after the ease of doing the business, but we are working after the ease of living. इसके ऊपर भी हम काम करते हैं. जो आपने मेंटल इलनेस की बात कही है, इसके ऊपर मैं कहूँगा कि गोवा जैसे छोटे राज्य में द काउंसिलर अपॉइंटमेंट इन द स्कूल, जो सिंस फ्रॉम द मिडल स्कूल से लेके हायर कॉलेज तक हमने जो सेपरेटली काउंसिलर वहाँ पे अपॉइंट कर रखा है. वी ऑलवेज टॉक डिस्कस विद द स्टूडेंट्स. जो काउंसिलर के वजह से उसके मेंटल हेल्थ की चिंता हम हमेशा के लिए करते हैं. और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ढेर सारे एंड एक तरफ से इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट के वजह से तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी अवेलेबल हो रहे हैं. द नेक्स्ट थिंग with the ADII center, we are giving the so much opportunities for them to start with the self-employment. With having the Economic Development Corporation, our own bank, from the 2% to the 8% rate of the interest, we are asking them to start with their own business. उदका स्रोत खात्याचे वतीन शिरोडा मतदारसंघातल्या बेतोडा गोटवाडा हांगा नव्यान बांदिल्ल्या खुल्या बांदाचें उक्तावण उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकीं आयज जालें. ह्या कार्यावळीक बेतोडा सरपंच मधू खांडेपारकर, जिल्हा पंचायत वांगडी गौरी शिरोडकार, बोरी जिल्हा पंचायत वांगडी पूनम सामंत आनी हेर लोकप्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ह्या बांदाच्या उदकाचो वापर शेतकारांक भाजी आनी हेर उत्पन्न घेवपाक बरे पद्दतीन जातलो अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. समृद्धी उदकाक समृद्धी म्हणटात, म्हणजे ग्रेस्काय हाजी प्रचिती खंय येता जर जाय जाल्यार ती आमकां वाळपय वतली. अंजुने डॅम जो काही वर्सां पयलीं म्हणजे बरेच वर्सां पयलीं राणेन बांदून घेतलो, त्यामुळे त्या परिसरात सगळ्याक समृद्धी आयिल्ली आसा. म्हणजे शेतकरी लोक जे आसा पळय न्ही, सामके मना पासून थंय शेती करतात. इवन त्या लोकांचे थंय पाणी वॉटर सोसायटी आसा. आनी तशेंच समृद्धी म्हणजे उदकाची समृद्धी अशें म्हणना फुडें ताजी प्रचिती आहा पळय न्ही, ती सांग्या वयल्यान येता. साळावली धरण जें बांदलें पळय न्ही, ताजे उदकाचो वापर जो आसा पळय न्ही, तो सांग्या वयल्या लोकांनी भरपूर मोठ्या प्रमाणात केला. केपीच्या लोकांनी ताजो वापर बरो केल्लो आसा.
आणि नंतर मागीर ताजे नंतर मागीर मुखार गेलो जाल्यार सालसेतीक हाजो वापर जाल्लो आसा. पूण समृद्धी उदक म्हणल्यार समृद्धी हाजी बरी प्रचिती थंय येता. म्हाका आमचे हांगसर पंच मेंबर्स आनी गांवच्या लोकांक विनंती करून दिसता ती अशी की शिरड्यांतय बीन WRD मिनिस्ट्रीची जबाबदारी मेळ्ळे नंतर हांगाय बीन तशा प्रकारची प्रचिती येवपाक जाय. आनी म्हणून हा जो 11वा बंधारो ज्याचें आमी उद्घाटन करतात, ह्या 11व्या बंधाराच्या निमित्यान लोक जे आसा पळय न्ही तांणी मातशे हातपांय हे करून कितें म्हणटा अशें हालोवन म्हणटा तशें शेती कडेन वचपाक जाय, बागायती कडेन वचपाक जाय. जिल्हा पंचायत वांगडी पूनम सामंत हांणी लेगीत ह्या वेळार प्रतिक्रिया उक्तायली. गणेश जयंतीच्या निमतान ह्या सुंदर कामाचें आज उद्घाटन जाल्लें आसा आनी पळयना फुडें वयल्यान जेन्ना हें पळयलो तेन्नाच मन सामकें भरून आनी प्रसन्न जालें. अशा प्रकारचे बंधारे म्हणजे भाऊन फाटल्याच आठवड्याक फाटले शेनवार जालें म्हाका दिसता आमी 2-3 बंधाऱ्यांचें उद्घाटन केल्लें आसा. पाडला भागांक केलें, फाटीच्या शेनवाराक कुमियाड केलें, आमच्या निरंकाल शेळीक केल्लें आसा आनी भाऊन जो कामाचो जो सपाटो लायिल्लो आसा बंधारे अशी प्रत्येक कामात आनी फाटोफाट एक उद्घाटनां जायत आसात. आनी हें तर अशें आसा आमच्या सारक्या शेतकऱ्यांक हाजो फायदो भरपूर जाता. म्हणजे बागायतीक आसूं, कुळागराक आसूं, शेताक आसूं. आतांच कळ्ळें की हांगा शेत रोयतात. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसर. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है. मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है. तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. 27 ते 30 जानेवारी मजगती गोंयांत इंडिया एनर्जी वीक ह्या आंतरराष्ट्रीय मळावेल्या उर्जा विशयक कार्यावळीचें आयोजन केलां अशी माहिती आयोजकांनी पत्रकार परिशदेंत आयज दिली. ह्या परिशदे खातीर केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक गॅस मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांचे सयत देश आनी विदेशांतले मानेस्त हजर आसतले. 120 देशांतले प्रतिनिधी ह्या परिशदेंत वांटो घेतले आनी उर्जा विशयक वेगवेगळ्या घटकांचेर तातूंत चर्चा आनी निर्णय जातलो अशी माहिती मिडिया एडवायझर राजीव जैन हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. India Energy Week, as you know, in a very short time has emerged as one of the most influential global platforms on energy, and IW 2026 will further consolidate India's position at the center of the global energy dialogue. The International Energy Agency's World Energy Outlook 2025 makes one fact abundantly clear.
India alone will contribute more than 35% of global incremental energy demand by 2050. This single statistics underlines why the world is looking to India not just as a market but as a partner, a solution provider and a global thought leader in the energy transition. India Energy Week 2026 is being organized against this backdrop where energy security, affordability, access and sustainability must move forward together. पेडणे तालुक्यातल्या वजरी ते नागझर या मुखेल रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाच्या कामाक आयच्यान सुरवात जाली. फाटलो कांय तेंप हें काम प्रलंबीत आशिल्लें. आमदार प्रवीण आलेकर हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो आयज शुभारंभ जालो. ह्या वेळार आमदार आलेकर हांणी उदरगतीच्या कामा विशीं माहिती दिली. आयज कारण तेंच्यांनी सांगलेलें की वेळ आसा कितें कारण 17 वर्सां जाली हांगासर केन्ना हॉटमिक्स जावंक ना कारण हे रस्त्याची खूब हालत बेकार आसली. ताका लागून आयज हे जाता इतले फास्ट हांवें काम करून घेतलेलें आसा जे आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट आमच्या डायनॅमिक CM दिल्लो आसा. तो सदांच आमकां पेडणेक लागून सदांच तेजो हे आमकां सपोर्ट आसता. आनी हांव हें सांगूंक सोदता की जे आयज ओजरे गांवचे मेंबर सरपंच सगळे बरें काम करता तेंच्यांनी अशेंच बरें काम करचें हेजे फुडें बी. आनी जे आयज खऱ्यांनीच लोकांक कितें गरज आसा ते हांव सदांच फुडें आसता आनी कामां करून दिता आनी अशीच म्हाजी कामां आसतली. आयज माघे गणेश जयंती निमतान देशा प्रमाण गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या गणपतीच्या देवळांनी कार्यावळी जाल्यो. भगवान गणेशाचो विनायक अवतार आयच्या दिसा पृथ्वीचेर अवतरिल्ल्याची धर्मीक मान्यताय आसा. त्या निमतान मुंबयतल्या सिद्धिविनायक मंदिरा सयत वेगवेगळ्या गणेश मंदिरांनी फांतोड सावन भाविकांनी गर्दी केल्ली. देवळाचो वाठार आकर्षक फुलांनी सजावट आनी विद्युत रोशनायेन उजळून गेल्लो. पुण्यांत श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरांत वेगवेगळ्यो धार्मीक कार्यावळी जाल्यो. गोंयांत लेगीत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या गणपतीच्या देवळांनी अभिषेक सारकेल्यो धार्मीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. दिवचल तालुक्यांतल्या नायकनगर वाठारांत सिद्धिविनायक देवळांत लेगीत धर्मीक कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मंदिर समितीचे अध्यक्ष नारायण बेतकेकर हांणी ह्या कार्यावळीची म्हायती दिली. गणेश जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आम्ही आज सिद्धिविनायक मंदिर आमच्या नायकनगर दिवचल हांगा आसा. 1991 ह्या मंदिराची स्थापना जाल्ली आसा. म्हणजे जवळ जवळ 19 तारीख म्हणजे 19 जानेवारी जवळ 35 वर्सां मंदिराक जाल्ली आसा. त्या निमित्तान आमी चांदीचे एक आवरण आमी आज हे केलें. गणपतीचें फूल आवरण आसा हे फूल कंप्लीट चांदीचें केल्लें आसा. आनी हे लोकांनी त्याचें दर्शन घेवचें. हांगा जवळ जवळ 35 वर्सां आमी गणेश जयंती साजरी करत आसा. आनी दिवसेंदिवस भारत आनी न्यूझीलंड हांचे मदीं नागपुरांत जाल्ल्या पयल्या T20 सामन्याक भारतीय पंगडान दमदार कामगिरी करीत न्यूझीलंडचो 48 धांवड्यांनी पराभव केलो. ह्या जैता सयत भारतान माळेंत 1-0 अशी आघाडी घेतल्या. पयली फलंदाजी करतना भारतान 20 षटकांत 238 धांवड्यांचो दोंगर उबो केल्लो. अभिषेक शर्मान फकत 35 बॉलांनी 84 धांवड्यांची आक्रमक खेळी करीत सामन्याक कलाटणी दिली. जाल्यार रिंकू सिंगान 20 बॉलांत 44 धांवड्यांची भर घाली. 239 धांवड्यांची मोख साधतना न्यूझीलंड पंगड 7 गडे वगडावन 190 धांवड्या मेरेन पावूंक शकलो. ह्या माळेंतलो दुसरो खेळ फाल्यां शुक्रारा रायपुरांत जावपाचो आसा. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 19.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह हरिद्वारच्या गायत्री परिवार शताब्दी सुवाळ्याक जाले वांटेकार. हरिद्वारची भूंय संतांनी आध्यात्मीक नदरेन केल्या पवित्र. अमित शाह. चिमलच्या नियोजित युनिटी मॉल प्रकल्पाचेर गांवकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन घेवचे फाटीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें आवाहन. नाबार्ड ह्या राष्ट्रीय अर्थविषयक आस्थापनेन आयोजीत केल्ल्या वर्सुकी कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची हाजेरी. स्टेट फोकस पेपर 2026 ते 27 दस्तावेजाचें केलें अनावरण. द
दक्षिण गोंय पीडीएचे अध्यक्ष आमदार कृष्णा साळकर हांच्या हस्तुकी पणजेत इंटरनॅशनल नेट झिरो समीट कार्यावळीचे उक्तावण 2 दिसांच्या परिशदेक तज्ञ मानेस्तांचे जातले मार्गदर्शन. आणि आयज माघी गणेश जयंती निमतान वेगवेगळ्या गणपतीच्या देवळांनी धर्मीक कार्यावळीचे आयोजन गोंयांतल्या देवळांनी लेगीत भाविकांनी घेतलो वांटो. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.